पंडित जवाहरलाल नेहरूची ओळख ही आधुनिक भारताचो शिल्पकार म्हणून जाणली जाता, जाल्यार राजीव गांधीची ओळख, राजीव गांधी जर इतिहासात उरलो जाल्यार फॉर क्रिएटिंग टेक्नॉलॉजिकल भारत, हे जे पावल ताणें त्या काळात मारलें ताका लागून गोंयचेर ताणें खूब उपकार केल्या, ताणें सगळे क्षेत्रांत बरें काम केलें, पूण ताजी खरी ओळख जर भारत देश इतिहासान नोंद करून दवरतलो जाल्यार फॉर टेकिंग इंडिया फार इनटू द टेक्नॉलॉजिकल फील्ड. कारकिर्दीत काम केलें, सगळ्यांक बरोबर घेवन काम केलें आनी ज्यो काही जे डिसिजन तेमी घेतली खास करून गोंया खातीर तर सगळ्यांक खबर आसा. आमी आतां उल्लेख जालो आमचे आदले अध्यक्ष चंद्रकांत बाब तेजेर उलयता आसतना सविस्तर सांगी कशा पद्दतीन तेमी सपोर्ट केलो, कशा पद्दतीन सहकार्य केलें आनी हिस्ट्री जावन आसा. आनी जायते गोंयची उदरगतीचे खातीर गोंयकार पोट सांबाळपाक जायतीं पावलां मारल्यान आनी आमकां हें मानपाची भरपूर गरज आसा. तेन्ना हांव मागतां सगळें कडेन आमची पार्टी तर वयर सरतली, ताजी धरणां जी आसली ती आमी दोळ्या मुखार घेवन आमी फुडलीं पावलां मारपाक जाय आनी तेन्नाच आमी वयर सरून परते गोंयांत तशेंच देशांत आमी राजकारण करपाची शक्य आसतली. तेन्ना सगळीं काँग्रेसमॅनां उलो मारता आमी जेन्ना आदीं काम करतल्यात आमची पार्टी खातीर, तेच भशेन ही मुखारी आमी पावलां मारून परती राजीवजीच्या नांवान परतो आमच्या देशांत आनी तेच भशेन गोंयांत काँग्रेस हाडपाक आमी प्रयत्न करता. आनी तो वेगळ्यो वेगळ्यो आयडिया, नवीन आयडिया घेवन देशाक मुखार वचपाक पळयताले. जेन्ना नवीन आयडियाज कितें येतात तेन्ना डेफिनेटली ताका ओपोज जाता. बीजेपीन ताका खूब ओपोज केलो जेन्ना कंप्युटर सारक्या IT रेवोल्युशन करपाक ताणें सुरू केली. पार्लमेंट सगळें हालोवन उडयलें बीजेपीन, ओपोज केलो त्या IT हाका आनी आयज त्याच IT तीच बीजेपी घेवन आयज आपले राजकारण मुखार व्हरता. Okay,